दोसाची मेटा काढून एकामेका लागी आड पावल्या बापा तिंपलां तुझ्या एका मोनान मोगान आडलाय लागी आडून आता तुझी कृपा जोड दिता वर्गा सोमेस्तामी एका काळसा एका ताळ्यान गीते गायता मोनान आनी काळसान एक जाता एकच कुटाम तुझें जावून मागता बापा तुझें बेसान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो बाळूक जेजूक मान करूंक ताचे आशिर्वादान जोडूंक या पास्का काळाच्या सोव्या सातोळ्यांत ह्या ब्रेस्तार आमी हांगासर आसां. पयल्या वसपांत सांग पावलोचो मिसांव वावर आमी पळयता. आनीक शुभ वार्तेंत जेजू आपूण मरोंक वेच्या थोड्या वेळा पयलें चिसांगाड्या उलयता आसतना आनी थोडो वेळ तुमच्या सांगात आसा आनी मागीर आसचो ना मागीर परतून फाटीं येतलो म्हूण सांगता. तर हीं उतरां आयच्या शुभ वार्तेंत आनी पयल्या वाचपांत आमकां आयको मेळचीं तीं आतां उडास दवरया. मीस पेटोवंक आतां आमी तयार जाता. ह्या वेळाचेर कित्याक आमी ल्हान ल्हान पातकी सुकी पातकां गेल्लीं आसात. थोडे फावटी आमी वस संवसार आमचें निमाणें घर म्हूण चिंतल्लें आसा. जेजू म्हणटा ना हांव बापा जरशीं वेतां बापा जरशीं हांवें वसूंक आसा. हें उडास दवरया. आमचें जिवीत सदांय बापाच्या घरा वेचें. पूण थोडे फावटी हो संवसारच निमाणो म्हूण चिंतून जियेल्ल्या ह्यात खंय दुसरी सुखी पातकां केल्ली आसा तें उडास धरून देवा कडेन सगळ्या पातकांचें आतां बोगसाणें मागया. हांव पातकी सोपुद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या सांगता चिंतून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत मागीर हांव सदांच तुमकां मुरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रार्थया. देवा आमच्या तारका जेजूच्या मरणाने जिवंतपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. ह्या गुटांत वांटो घेवन आमच्या सोडवणदाराच्या पुनर्जिवंतपणा खातीर आमी सदां काळ संतोश भरीत आसचें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वसाव. उपरांत पावलो अथेनांतलो भायर सरन कोरिंताक आयलो. थंय ताका पोंतान जल्मलो अक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो. तो आपले पोतीने प्रिसिल्ला संगे इटलींतावन आयिल्लो तितलोच. कित्याक सोमेस्त जुदेवांनी रोम शार सोडून वच जाय म्हूण क्लोड चक्रवर्तीची हुकूम जाल्ली. पावलान तांकां भेट दिली. आपणा बरीच तांकांय तंब करची बाब आसली देखून पावलो तांगेर रावलो आनी तांचे संगता वावरूंक लागलो. हर एक साबता दिसा
सिनागोगांनी तर्क करीत जशें जुदेवांचें तशें ग्रेकांचें मन परतूंक तो प्रयत्न करतालो. सिलास आनी तिमोथी मासेदोनियांतावन थंयतावन पावताच पावलो आपलो सगळो वेळ देवाचें उतर परगटूनच्यांत करसूंक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून सुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. पूण ते ताका मुखार रावन ताची निंदा करूंक भायर सरल्या वेळार ताणें आपलीं आंगोस्तरां पापडलीं आनी तांचे विरोध हे परे निशेध उसारलो. तुमचे रगात तुमच्याच माथ्यार ह्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. ह्या फुडा हांव हेर जातीच्या लोकां मदें वेतलो अशें थंयतावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतल्या तिसियोस्त नांवाच्या जुदेव न्हय आसल्या एकल्या घर वचून रावलो. ताचें घर सिनागोगास लागींच आसलें. क्रिस्त नांवाचो सिनागोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत सतमानूंक पावलो. त्या शिवाय सभा कोरिंतकारांनी पावलाची शिकवण आयकली. तांणी सत मांडलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतार हें. आपले सडवण सर्वे स्पोरान कळीत केल्या. सूर्यानंगाची आपली सडवण सर्वे स्पोरान कळीत केल्या. सर्व स्पोरांक एक नवें गीत गाया. कित्याक ताणें केल्यान द्विचित्र ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बोळ्यान जंय ताणें आपणायलो. सूर्यानंगाची आपली सडवण सर्वे स्पोरान कळीत केल्या. सर्व स्पोरान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली निताने उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या. विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. सूर्यानंगाची आपली सडवण सर्वे स्पोरान कळीत केल्या. सूर्यानंगाची आपली सडवण सर्वे स्पोरान कळीत केल्या. सर्वे स्पोराचे सर्वे स्पोराचे सर्वे स्पोराचे सर्वे स्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्त. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणालो, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात. थवळ ताच्या शिसां मदले थोडे एकामेका म्हणूंक लागले, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात. आनी कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां अशें म्हूण वो म्हणटा न्हय. थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें? तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना. आपणा लागीं विचारूंक तांकां मन आसा तें समजून जेजून म्हळें, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात. म्हण हांवें म्हळें असो अर्थ तुमी एकामेका विचार आसात मू. सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी सुस्कार्न रडतल्यात,
पूण संवसार तोवळ खुशाल बरीत आसतलो. तुमीच दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. देवाचें वत वखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, आयज वाचपां एक विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात. आमी ह्या संवसारांत रावूंक येवंक ना. आमी बापाच्या घरा वचूंकच जाय. ह्या जिणयेचें आमचें पयन समतस आमी बापाच्या घरा वचूंकच जाय. जेजू हेंच ताच्या शिसांक सांगता. आनी थोड्या वेळान हांवें बापाच्या घरा वचूंक जाय. पूण हांव थंय रावना. तुमचे सांगाता सदां काळ आसतलो. हांव फाटीं येतलो. पवित्र आत्म्याक तुमकां दितलो. तुमचे सांगाता रावतलो. हो पयलो विशय. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, दुसरो जावन आसा, देवान हर एकल्याक आमकां एक काम दिलां. तें काम आमी करूंकच आसा. कशें करचें, कशें जियोवचें हें अदीक गरजेचें असोय मोठो एक नियाळ आमी करतले. तर पयलो विशय जावन आसा, आमी ह्या संवसाराचे न्हय, ह्या संवसारांत रावूंक आयिल्लीं न्हय. आमी हो संवसार सोडून एक दीस वचूंकच आसा. बापाच्या घरा आमी वचूंकच आसा. मोगाच्या भावां भयणीनो, तर असलीं चिन्नां जर तर आमच्या मतींत आसात जाल्यार आमची प्रतिक्रिया कितें? कशें आमी ह्या संवसारांत जियेता? एक दाखलो न्ही जावनी आज भाग्यवंत डेमियान नाल्यार दामियांव हाचें फेस्त जावन आसा. कोडकारा मदें मोलोक्को द्वीपांत सेवा दिल्लो वो महावीर दामियांव 1840 बेल्जियमांत तो जल्मलो. 1873 मोलोक्कोक मिशनरी जावन गेलो. थंयसर तो येता आसतना मिशनरी जावन ताच्या बिस्पान अशें सांगलें, तुमचे खातीर जाका हांवें हाडला तो तुमचो मोग करतलो, तुमच्या बरेपणा खातीर वावुरतलो, तुमचे मदें तो एक जातलो, तुमचे मदें जियोंक आनी मरोंक फाटीं सरचो ना. भाग्यवंत डेमियानान अशेंच केलें. लोकांक तो सर्व एक नर्स, एक वैज, एक सल्लागार, बुजवणदार, बांदपी ल्हान ल्हान घरां बांदूंक, मरणाच्यो पेटो करूंक, गरज पडटना फोंड भरयांत कोंडूंक आनी तांकां निकेपूंक तोस. थोड्या वेळा उपरांत, वर्सां उपरांत फ्रांसिस्कान मेळाची सिस्टरां थंयसर आयलीं आनी त्या दाळा ताका इल्लोसो विशय मेळ्ळो. पूण मोगाच्या भावां भयणीनो, 12 वर्सां जावनांत तो थंय वचोन ताकाच कोड लागलें. तरी ताचो संतोश उणो जावंक ना. देवान म्हाका ह्या मोलोक्को द्वीपांत एक मिसांव दिलां. म्हजें एक हांवें काम करूंक आसा. तें करच्यांतच तो मग्न जावन रावलो. खाली 49 वर्सांच्या प्राये भितर तो देवाधीन जालो. एक कोडकार जावन तो देवाधीन जालो. आनी ह्या वेळाचेर ताची कीर्त सगळ्यांनी गाजली. बेल्जियमाचो राय आनी सरकार ताका आदार दिवंक आयलो. सकाळांनी बुताच्या विशयान बरें उलोवंक सुरू केलें आनी त्या कोडकारांक सेवा दिवंक मागीर तांणी चिंतलें. पूण पयलें एकल्यानच ही सेवा ताणें दिली. धैर्यान मुखार गेल्लो वीर वो.
मगाच्या भावां भयणीनो 1936 बेल्जियमाक ताची निर्जीव कूड हाडली आनी 1995 पाप जुआंव पावल दुसऱ्यान ताका भाग्यवंत म्हूण पासारलो. ताणें अशें ताचे विशयान अशें बरयलेलें आसा. भुरग्यांत आसल्या हास्कुऱ्या संतोश बरी तोंडान 49 वर्सां भितर तो मरण पावलो. भुरग्यां सारक्या तसल्या हास्कुऱ्या संतोश बरीत तोंडान 49 वर्सां भितर तो मरण पावलो. म्हज्या भावां भयणीनो, हांवें तुमकां सांगलें बापाच्या घरा वचूंक आसलीं तांचें मिसांव कितें तें पळयतात. डेमियान आपणाचें मिसांव हें म्हूण ताणें पळयलें आनी बिस्पान ताका तें मिसांव दिल्लेंच संतोशान ताणें खाण गेलें. खोडकारांची सेवा करची, संपूर्णतान जावचें आनीक 50 वर्सां जावच्या पयलें तो मरण पावलो. तर म्हज्या भावां भयणीनो, हाच्या फाटल्यान आमी कितें चिंतां? ह्या संवसारांतच आमचें गरगी जेजून आमकां सांगता आसतना हांव बापाच्या घरा वेतां आनी थोडोच तेंप हांव हांगा आसा, तुमच्या संगात आसा म्हणटा आसतना कितें आमकां दिसता? जेजून सांगच्यान कांय विशेश आसा ना. आपणाचें मिसांव खाण घेवन आयिल्लो, आपणाचें मिसांव आतां संपूर्ण जावचें आसा आनी ह्या वेळाचेर ताच्या सिसांक तो बरें कर सांगता हांव आनी थोडोच वेळ तुमच्या सांगात आसा. म्हजें मिसांव आतां संपोवन हांव बापाच्या घरा फाटीं वेतां, पूण थंय रावना. हांव येतलो परतून तुमच्या सांगात आसतलो. त्या दाळा आमचो संतोश संपूर्ण जातलो. म्हज्या भावां भयणीनो, हाच्या फाटल्यान सांजू हांव बरयता आसतना आनी एक गजाल आसा आनी ती जावन आसा इगर्जमातेच्या सुरवेर आशिल्ले ते क्रिस्तांवांक आशिल्ले ते कश्ट. आनी त्या कश्टा वेळाचेर त्या दाळा सांजू हांव तांकां बरयता आसतना तो म्हणटा, अळे तुमचे कश्ट आसात ते थोड्याच काळाचे. ह्या काळांत तुमकां एक मिसांव आसा. हे कश्ट तुमकां आदार दिवचेच आसले आनी तुमी बापाच्या घरा वचूंक तयार करचेच आसले. थोड्या वर्सां आदीं गोंयांत एक याजाक मरणाच्या तणीर आसा. कोण हें जालां, ताका कॅन्सर जालां आनी ताणें म्हणलीं उतरां म्हाका अजून उडास येतात. फादर, प्लीज प्रे दॅट आय मे प्रॉफीट फ्रॉम माय सफरींग. फादर, म्हजे पासून मागा. ह्या कश्टां जावन हांवें म्हाका जाय तितलो फायदो सासणाच्या जिविताक जाय तितलो फायदो जोडच्या पासून म्हजे पासून मागा. आमचें मिसांव कशें ताचें मिसांव तो पळयता पळय. ह्या संवसारांत बापाच्या घरावेचो वेळ लागीं पावला आनी इल्ले कश्ट आसात वय, पूण हांवें ते संतोशान घेजय आनी म्हजें जिवीत संतोशान जियेजय. हांवें बापाच्या घरा वचसय असली ताची चिन्नां. आनी एक तरणाटो तसल्याच पिडेन मरण पाविल्लो, ताणें म्हणलें उतरां, हांवें म्हज्या रसनाराच्या घरा फाटीं वचसय, म्हज्या बापाच्या घरा हांवें फाटीं वचसय. म्हाका मिसांव दिल्लें देवान इतलेंच दिसता म्हाका, हांवें बापाच्या घरा फाटीं वचसय. अशें आस्कुऱ्या तोंडान थोड्याच दिसांनी तो मरण पावलो. तर म्हज्या भावां भयणीनो, हाच्या फाटल्यान जेजून सांगलीं तीं चिन्नां उतरां आमकां आतां अर्था बरयत जातात. हांव थोडोसो तेंप तुमचे मदें आसा. हांवें बापाच्या घरा फाटीं वचसय, मागीर परतून तुमचे मदें येतलो, तुमचे संगाता रावतलो आनी तुमकांय तुमचें मिसांव बरें करून जियोंक आदार दितलो. आनी हो संतोश तुमकां आनीकी चड मापान ह्या संवसारांतय मेळटलो, आनीक चड मापान सर्गरासांत तुमकां मेळटलो. ही जेजूची बसवणी ही जियोंक आमी त्याच सोम्याचो आदार आतां प्रत्येक तरान मागया. हें मीस भेटयता आसतना सोमी आमचे मदें ताणें म्हणलें सदांकाल तुमच्या संगात आसा म्हण आतां आमच्या आल्तारीर आसा. व साकरवीस भेटोवंक आमच्या संगात तो मेळटा. बापाक आमी तो भेटयता आनी हेंच आमचें मिसांव जियोंक
आनी मिसांव खाबार जाल्ल्यानच बापाच्या घरा वचोंक त्या संतोशान बापाच्या घरा वचोंक आमकां फावो जावं दी अशें म्हणली चिन्नां दवरून हो साकरी बेस बापा भेटोवया आनी प्रत्येक कृपे बसोन आमी मागया. Bapa kita Tuhan Udut kini itu prasetnya su Jiwitlah berimakan Untuk berlum kita agni kosher Baik berlum kita amrut biwan आशीर्वाद मुझे साथे जीवन पवित्र करून बापा करते पावन उपवासो वाईटाकासो बापा दिका तुका बदलून देणे इथून प्रासत्यासो म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. भो वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुंपा बरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमळ तुज्या मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक खणवळेन आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमच्या सोवे आसू आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांतय उपारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासूया वयशी आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वखणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दोभाशान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून सासणाच्या पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सळ दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वेगावान उंचवी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी तुका जय उंचवी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरें जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. Vavarta sogad purgatoya. सुम्याचे तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही परगडता, तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रेकता, तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रेकता. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी हे सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रथमेच्यार विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, लवीस आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाचे माये सांगती, भाग्यवंत जुजे ती सोपोती, भाग्यवंत दर दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा वंदन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजू बापाच्या घरा फाटीं वेता वय, पूण ताणें आमकां हेच्या पयलें आमी कशें मागचें म्हूण आमकां शिकयलां. देवाचें राज आमकां येवंक जाय ह्या संवसारांत, तें संपूर्ण आमी जोडी जाय आनी एका संवसारांत बापाच्या घरा हें उडास दवरून आतां जेजून शिकयलां तें मागणें धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां थाळणेन पडोवन दिनाका. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेसू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वटाय. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दर्न दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. आमच्या सोम्याचे आमी सोडलेले आमकां दिसत गेल्यांक ससनाचें जिवीत देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. ओ जेसू क्रिस्त, देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आनी बापाच्या घरा वेता
परतून आमचे मदें येवन रावता ती ह्या शिळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सुम्या, तुवें म्हजें घेवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Sangat mukasu Kermaka kurusi segisu Kalsan mucai sumya Kurbetu caper ternyartanya Wengin mata termokan देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घयल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत सडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मॅच 12 तारखेर सोनवारा चुनाव जावचो दीस. त्या दिसा येदोळसो तिळशिल्ल्या प्रमाणे हर एकल्यांनी वोट घालूंक विनंती आनी ह्या द्वारे बरो सरकार वेंचूंक साध्य जातलें. मेच्या 5 तारखेर पोर सोनवारा सुमार 150 वयर भुरग्यांक हांगासर बूक आनी शिकपाक मोग दिल्या. हें साध्य जालां तुमच्या उदारमणा द्वारे. देखून तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. जायत्यांनी बूक दान दिल्लें आनी थोड्यांनी आर्थीक रितीन आदार दिल्लो. ह्या वरवीं 150 वयर गरजेवंत भुरग्यांक बूक तशेंच आर्थीक शिकपाक मोग दिल्या. देखून परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मेच्या 20 तारखेर आयतारा आमी पेंतेकोस्त संभ्रमता. त्या दिसा हांगासर सकाळी 9 तावन सांजेर 4:30 वरां पर्यंत रेतीर आसतली. माणदीक बाब आनंद रेड्डी कडपा रिट्रीट सेंटर आंध्र प्रदेश ते येतले आनी रेतीर सोलोवन व्हरतले. थोड्याच म्हयन्या आदीं मिलारांत उक्त्या मैदानार जाल्ले रेतीरेंत तांणी बांटो घेतलो आनी ती रेतीर तांणी सोलोवन व्हेल्ले. तेच फामाद प्रसंगदार हांगासर येवन एका दिसाचे रेतीर सोलोवन व्हरतले. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोय आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें वडपकार. बाळका जेजूचें नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां संगता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. 4 तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यान शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बळोक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय. हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमचें तें सांवा आतां आमी जेजू मुखार हाडया. ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदव्याच्या पित्रान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव कोल्लोलो आसता. तुका पातयेन लुलो मारतल्या सकडां दय बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पोत मनीस जालो. नमान मरिये कुरपेन बरिल्ले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पोत मनीस जालो. नमान मरिये कुरपेन बरिल्ले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पोत मनीस जालो.
नोमान मरिये कुरपेन बरुले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळक आमचेर बेसांवगणे आनी आंख आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळक आमचेर बेसांवगणे आनी आंख आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळक आमचेर बेसांवगणे आनी आंख आमचे मागणे संगत मागया ये अच्छा पंचा जेजू बाळक आमच्या बेजार काळजांचे हे काकुळतीचे दीस घाल म्हूण तुज्या मुखार सर पडोन आमी मागता तुजें इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकासून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वेले सर कश्ट आनी निराश जी कुमक आनी बुसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन ये पो उदार बळोव मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या देवाडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या ज्यो खाकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी फातयेनी तुजेर आमी दवरता ज्या अशा पंचायी म्हाजी मरेपाक चिबूक सगळ्यान विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत तुजे कळनातली दैवीक मदत जोडून दीत सो स्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजूक आमेन आशिर्वाद घेवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन. जेजू बाळका नमन